गोंयांत सध्या लॉ अँड ऑर्डर कम्प्लिटली कोलॅप्स जाल्लें आसा आनी आमी पळयता की क्रायम्स इतले वाडल्या म्हळ्यार फाटल्या वर्साचे ह्या वर्सा सुद्दां कंपेर केले जाल्यार कितलेशेच वाडिल्ले आसा। आनी हांव क्रायम्स म्हणटा तेन्ना हिनस क्रायम्स म्हळ्यार जे देर इज अ फिजिकल एस्पेक्ट टू इट। आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्राइम्स लाइक सायबर क्राइम किंवा फायनान्शियल फ्रॉड्स किंवा लँड स्कॅम किंवा जे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे भ्रष्टाचार आसा पळय ते सुद्धा क्राइम्स, पण आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज क्राइम्स जे लोकांचे सेक्युरिटीचेर स्वताचे तांच्या पर्सनल सेफ्टीचेर जो थ्रेट जाल्लो असता तसले क्राइम्स म्हणटा हिनस क्राइम्स। आणि आमी कितलेशेच इन्सिडंट्स पळयता की कंप्लेन दिता सुद्धा तेन्ना पुलीस आर नॉट व्हेरी कोऑपरेटिव्ह इन फायलिंग FIRs आणि ताचे कारण म्हणजे बिकॉज तांचेरूय प्रेशर आसतलो की बाबा कमी केसेस रजिस्टर करात कित्याक स्टॅटिस्टिक्स वाडटा म्हणून। मागीर लॉ अँड ऑर्डर जी सिस्टम आसा गोंयांत, जी पुलीस मशिनरी आसा, इट लुक्स लायक देर इज एब्सोल्युटली नो फियर ऑफ दॅट सिस्टम, देर इज नो डिटरंट। खंयच्याच क्रिमिनलांक आज कसलोच भंय उरिल्लो ना। लोक जाय तशे क्रायम करतात कित्याक खंय तरी लास्टाक तांचो कोण तरी पॉलिटिकल पेट्रनेज आशिल्लो आसता आनी तांकां ह्या क्रायमांच्यान भायर काडटात आनी कांय एक्शन जायना। सो दिस इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर। आमी हाचो निशेध करता आनी म्हाका दिसता बाब प्रमोद सावंताक आतां चिंतूंक जाय। मे बी ही इज थिंकिंग दॅट होम मिनिस्टर म्हणजे ही हॅज टू सिट एट होम वायल क्रायम्स आर कमिटेड आउटसाइड, पण दॅट इज नॉट द मिनिंग ऑफ होम मिनिस्ट्री। आणि तुमचेकडे जर ही होम मिनिस्ट्री सांभाळना जाल्यार जशी तुम्ही PWD मिनिस्ट्री आनी कोणाक दिल्ली आसा ही होम मिनिस्ट्री काढून सुद्धा आनी कोणाक दियात।